चारू सर्वांके स्वागत असे या सेशन अंतु प्रार्थना करची પછી पूरा जन कोण पार्टिसिपेट करतात ऑर्गनाइज करतात एव्हरी संडे येतात पूरा जन आम्ही कृतज्ञ असती स्पेशली व्रजगोपी माताजी विश्वांबर प्रभु गोपाल हरी प्रभु विनी माधव प्रभु ज्योतिकिनी माताजी विजय गोविंद प्रभु धर्मराज प्रभु सुकुमारी माताजी आणि राधाकुंड प्रभु आणि केदने आम गाईड करून हे प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून दिलेलं असतं त्यांच्यावर आम्ही प्रोग्राम करता असत आणि तुम्ही पुरा पार्टिसिपेंट्स केदने एव्हरी संडे भक्तीन सत्संगा बात घेता ती तुम पुरा जना कृतज्ञ असत सो तुम पुरा जना नमस्कार करून प्रार्थना करून हे भगवद्गीताचे हे दिव्य जावन अशी भगवद्गीता विषयी आम्ही नेक्स्ट एक 45 मिनिट्स टू 50 मिनिट्स आम्ही मनावर या देवाला प्रार्थना करूया की देवान उलयलेली गीता आणि देवान उलयलेली गीतान अर्जुनाक कसन की तागेल मनान द्वंद्व आशिल्लें कसन की ताके लायफाक कसन की एक डिफिकल्ट सिच्युएशन येयली कठीण परिस्थिती येयली तांतूं दोकून तो भायर पडलो सो भगवद्गीता हे टाइमलेस म्हूण येता हे अनादी काल ते हाचें महत्व बिलकुल उणी जायना हें देवालें उतर आणि कितल्याय पंथात आवड माताजीन सांगलें म्हण की आमी मस्त जनान वाजून आसता ती आयकून आसता ती बालपण दोकून आमी भगवद्गीताचें पठण करता ती श्लोक पारायण करता ती जाल्यार ताजे अर्थ आमगे लायफाचे विंगड सिच्युएशनान तांतूं आनीक आमकां कसन की मिनींग येता कितले लक्ष पंथा वाजिल्यार वे आपास एक पंथा वाजिता नाही ते आनीक कसन की आमकां फ्रेश मिनींग येतलें तांतूं कसं जाल्यार की देवू आमगेल ओट्टू परस्पर जावन रेसिप्रोकेट करता म्हळ्यार देव आमकां हे भगवद्गीता माध्यमान तूं आमगेल जिवनान तूं येता देव तो आमगेल सिच्युएशन लायफान कशें आसता त्या प्रकार आमकां भगवद्गीताचे नवे मिनींग येता आनी भगवद्गीता वाजिताना मस्त जन भक्त जनाले अनुभव आसा की तांकां कसन की एक लायफान कसन की एक क्वेश्चन आशिल्लें कसन की मन आशिल्लें जाल्यार ते भगवद्गीता वाजिता वाजिता कसन की एक श्लोक वाजिताना अशें दिसता तांकां की हा हे देव म्हाका सांगता असं म्हूण म्हळ्यार त्या देवाल भगवद्गीतेचें दिव्यता ते पावर तशें आसा सो आमी कृष्णाले देवाले आनी पुरा गुरुजनाले प्रार्थना करुया हे एक आमी सत्संगा भाग घेताना देवाले मनांत कशें आसा तशें आमकां एक जीवन कसो तसो भाग्य दिवपाक ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो आमगेल डिस्कशन आता नेक्स्ट 4 वीका खातीर चतुश्लोकी भगवद्गीता वयर आसतलें एवरी वीक आमी एक पर्टिक्युलर श्लोक घेवन ताजे विशय आमी सत्संग करूया आणि ताजे रिलेटेड कसं पॉइंट्स आसा ते आमी एक सेशनांत कवर करचे ट्राय करू सो आमी पळयता ती की भगवद्गीताक लायफाचें मॅन्युअल म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार लायफा मॅन्युअल म्हळ्यार आमकां लायफान कसं करूंका एक डायरेक्शन दिवचें की भगवद्गीता आसा आतां आमी कसनय लायफान तूं डिसिजन घेतना आमी खंयचे एक ऑथॉरिटी वयर घेता ती म्हळ्यार कशी घेवचें खंयचे एक परिस्थिती आसतना आमी डिसिजन कशी घेवचें एक आमकां डिसिजन घेवचें गायड करता म्हळ्यार आमगेलें ट्रेडिशन कल्चर म्हळ्यार विंगड देशांत विंगड ट्रेडिशन आसता कल्चर आसता फूड दोकून चोल नायिल्लो आसता त्या प्रकारार आमी मनावर न्हू हा फूड अशी जालें जाल्यार आमी आतां शी करुया म्हणून मात एक पंथा प्रश्न येवचे पुरो की फुडें टायमार ते चलता आशिल्लें तें आतां तें करूं जातवें सो तशी क्वेश्चन येता सो ते डिसिजन घेतल्यार करेक्ट जातलें की मागीर आनीक एक पंथा आसता की कल्चर आसता आतां करंटली जन कसं करतात त्या लेकार कसं जातलें म्हणून आतां कल्चर म्हळ्यार आतां ते चेंज जाता आसता
एक एक पंता पळयतात पण आमी ड्रेस घालचे वेळी सिस्टम चेंज जाता आसता. एक एक पंता फूड एक विंगड फॅशन आसता, आतां एक विंगड फॅशन आसा. सो कल्चरली पळयल्या वेळार भायल्यान विंगड चेंज जाता आसता. आतां वेस्टर्न कंट्रीजांनी पळयल्यार फुडें सिगरेट म्हूण नाशिल्लें जाल्यार 19th सेंचुरी सुरू जाता ते एक प्रकाराचें कल्चर जाल्लें. पुरा जन दादले मनशान सिगरेट पिवचें आशिल्लें पुरा कडेन आनी त्या टायमार सिगरेट पिल्यार ताची कसो बॅड इफेक्ट आसा तें कोणाक गोत नाशिल्लें. सो तें एक प्रकार कल्चर जालें वेस्टर्न कंट्रीजान तो अमेरिकान तूं इंग्लंडान पुरा जनान सिगरेट पिवचें. मात ते सिगरेटा जनान पळयलें की ओके तांणी पुरा मेल्स म्हळ्यार दादले मनशां पुरा जन पिता ती आनी तांगेल मार्केट कशें वाडोवचें म्हूण तांगेलें रिसर्चान कळलें की इतले पुरा स्त्री आसा ती फिमेल्स बायल मनशे तांणी सिगरेट पिनात न्हू. आतां आमी कसन करचें ताका तांणी कसन केलें एडवर्टायझींग करचे खातीर की व्हड व्हड एक्ट्रेस आशिल्ले पळय त्या टायमाचे तांगेल पुरा फोटो पुरा हें केल्लें की सिगरेट पिता ती म्हूण आनी तांणी तें सिगरेट पितरी पुरा व्हड व्हड ते एक्टर्स एक्ट्रेसीस आशिल्ले त्या टायमाची तांणी सिगरेट पिवन अशें दाखयलें की हें फ्रीडम हें बायल मनशा खातीर रियल फ्रीडम की कोण सिगरेट पिता ती म्हूण. सो तांणी त्या प्रकारार ते कल्चर क्रिएट केलें. सो कल्चर हे चेंज जाता आसता. आमी ताजी बेसिसार डिसिजन घेवयात की तें एक क्वेश्चन. मागीर आमी आनीक एक पॉयंट अशें पुरो डिसिजन घेवचें आमगेल फिलिंग्स वयरी. मात आमकां गोत आसता आमगेल फिलिंग्स एक एक पंदा चेंज जाता आसता. आज आमकां सामकी लायक जाता फाल्यां आमकां तें लायक जायना. आमकां खंयच्याय विशयार भारी खुशी जाता जाल्यार एक एक पंदा ताजेर खुशी जायना. सो ताजेर बेस्ड ऑन आमी डिसिजन घेवयात की मागीर आमगेलें स्वयं आमगेल इंटेलिजन्स यूज करून लॉजीक यूज करून आमी डिसिजन घेतात अशें केल्यार समकी तशें केल्यार समकी म्हूण. सो ह्या बेसिसार आमी पुरो डिसिजन घेवं येता. मागीर आनीक एक क्वेश्चन येता की शास्त्र म्हणजे भगवद्गीता तसलें इतले हजारो वर्स फुडें बरयलेलें तें आनीक आमकां रेलिव्हंट आसा की हातूंत कसो गायडन्स मेळटा शास्त्रारी ताजी बेसिसार आमी डिसिजन घेवयात की. सो हें एक पॉयंट येता. आतां आमी पळयल्यार देवान आमकां पुरा कसन आमकां जावका पळय तें पुरा प्रोवायड केलां. आतां आमकां मनुष्य देह दिलेलो आसा जाल्यार ब्रिदींग करचें कसन आमकां श्वास घेवचें कसन वार जावका ऑक्सिजन जावका की कसन कितें जावका तें पुरा जना देवान तें आमकां वातावरणांत दिलेलें आसा. आमकां कसन की खावचें पिवचें जावका तें मागीर आमकां मेळटा. म्हळ्यार कसन आमकां जावका पळय जीवन करचें त्या प्रकारान देवान तें अरेंजमेंट करून दिलेलें आसा की तें आमकां उपलब्ध जाता तें मेळटा. तशींच आमकां जीवन करतना डिसिजन घेवचें कसन की एक नॉलेज जावका त्या मागीर आमकां देव दितलो न्हू. खावचें पिवचें दिलां वार दिलां हेकड तेकड वचचें हात पाय दिलां पळोवचें दोळे दिलां म्हळ्यार देवान पुरा नमुन्या प्रोविजन्स केलां. त्यांच्या प्रकारार आमकां कसन तें एक नॉलेज जावका आमगेलें जीवन कशें चलचें त्या मागीर देव दितलो न्हू. आनी त्या देवान शास्त्रा रुपारी आनी स्पेशली हें भगवद्गीता रुपारी आमकां दिलेलें आसा. आतां आमकां आमी मना वयल्यार पक्कने आतांशी कोणी आमकां फॅमिली जावं फ्रेंड्सान तेंची एक व्हड मशीन हाडून दिली कसन की घरा खातीर तें मशीन पळयल्यार आमकां कळना तें कसलें यूज करचें म्हूण. कांय इन्स्ट्रक्शन ना कसलें ना. मात तें मशीन दिलां म्हळ्यार कसन की एक पर्पज आसा न्हू तेजें. कोण की फ्रेंडान आमकां गिफ्ट दिलां म्हळ्यार ताका कसन की एक आमकां गोत आसना त्या मशिनाचें महत्व कसं म्हणून जाल्यार कसलें पूण आसुंय. तशींच हें मनुष्य शरीर म्हळ्यार देवान दिलेलें एक भारी कॉम्प्लिकेटेड मशीन. आतां पळयल्यार सायंटिस्ट पुरा ताचेर रिसर्च करता आसा ती आनीक आमकां कसन की नवें कळटा मेडिकल फिल्ड्सांत म्हळ्यार हें देवान दिलेलें आमकां हें मशीन ताजें कसन एक पर्पज आसतलें न्हू हें मनुष्य जिवनाचें. सो तें कशी एक मशीन आवट मॅन्युअल येता पळय की कशी मशीन चलोवचें तें मशिनाचें पर्पज कसन तें उपयोग केल्यार ताचे कसन बेनिफीट येता तें मशीन आवट खंयचें एक बुकलेट येता ताका मॅन्युअल म्हणचें तें कशी यूज करचें म्हणून. तशींच हें मनुष्य जावन शरीर आमकां मानव जन्म मेळ्ळेलें ताजे खातीर भगवद्गीता देवान दिलेलें आमकां मॅन्युअल म्हळ्यार हें मनुष्य जिवनाचें कसो पर्पज कसो एडवांटेज कशी चलका हें पुरो आमकां देवान भगवद्गीता दिलेलें आसा. आनी हें खंयचेंय एक प्रकार डॉगमॅटीक न्ही. डॉगमॅटीक म्हळ्यार अशी न्ही की अशी करका तशी करका म्हूण भगवद्गीता देव अशी केन्ना सांगना. विंगड विंगड वाट दाखय देव की अशी करूं अर्जुना तुवें अशी करूं येता म्हळ्यार एक प्रकार इन्विटेशनल देवान. आनी देवान भगवद्गीता कसन सांगचें आसा पुरा सांगून जेतर देवान सांगचें आसा यथा इच्छसी तथा करूं म्हूण. हांव सांगिल्लें अशी सांगलां आनी तूं तुका कसन सम दिसता तें कर तूं अर्जुना म्हूण देवान सांगचें आसा. सो त्या प्रकारार आमी
भगवद्गीताचे लाईफ मॅन्युअल पळयता आनी खंयच्याय विशयार आमकां एक ब्लायंड फेथ दवरका म्हूण ना, आमगेले एक रिजनेबल फेथ दवरता. म्हळ्यार हा इनिशियली आमकां कशें की एक श्रद्धा दिवन ते भगवद्गीता वाचूच की आध्यात्मिक जगतांत आध्यात्मिक विशयांतू तांतू आमी स्वल्प स्टेप्स घेता आसुका, मात ब्लायंडली घेवका म्हूण ना. आतां आमी पक्कने डॉक्टराले गेल्यार आनी डॉक्टरान सांगल्यार की हा हा तुका डायग्नोसीस केलें हांवें, हें तूं वखद घेवका, मेडिसीन घेवका, 1 म्हयन्या खातीर घेवका, ताजे नंतर तें गुण जातलें म्हूण. मात तुमी डॉक्टरा सांगल्यार ना, म्हाका तुमगेले डॉक्टरा तुमगेले वयर विश्वास ना, सुरे म्हाका तुमी गुण करया ती म्हगेली डिजीज वचुका, मागीर हांव मेडिसीन घेता. साध्य स्व स्वल्पपुणी फेथ दिवन इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करका पडटले न्हू. तशींच भगवद्गीताचें देवान दिलें दिव्य ज्ञानांतू आमी तें अंडरस्टँड करून ताचें अध्ययन करून सांगिल्ल रुपार ते आमी मुखार सून गेल्यार ताजेन आमकां मुखार बेनिफीट कसो म्हणून तें कळटलें. हें गौरगोपाल प्रभून फेमसली सांगचें आसा की म्हणटा आयच्या लायफाचे पॅराडॉक्स म्हळ्यार पुरा पशी कोणाले चड पुरा वस्त आसा रिसोर्सीस आसा तांणी पुरा पशी लिस्ट सॅटिस्फायड आसत लायफान तू म्हूण. म्हळ्यार कसन की एक लायफ अनसॅटिस्फॅक्शन ना पुरा आसा कसन जावक आशिल्लें कसन फुडें कसन की एक ना आशिल्लें कश्ट आशिल्लें जाल्यार पुरा आसा जाल्यार एक प्रकार सॅटिस्फॅक्शन ना. म्हळ्यार कितले चड आशिल्ले जन आसत पळय तांगेलें सॅटिस्फॅक्शन उणी हें एक लायफाचें पॅराडॉक्स म्हणून. सो भगवद्गीता आमकां हांगा तो हेल्प करता की आमी लायफाची सेन्स करूं येता म्हळ्यार हें लायफ कसं लायक आनी आमगेले लायफान कसन की जत्ता आसा ताजे वय आमी सेन्स करूं येता. म्हळ्यार हें जत्ता आसा जाल्यार ह्या कारणान आसचें पुरो म्हूण त्या प्रकाराचें आमकां एक भितर वयल्यान कॉन्फिडन्स मेळटा की हा अशी परिस्थिती आमी अशी फेस करूं येता. म्हळ्यार कसन की आमकां हें भगवद्गीता अध्ययन कसन की एक लायफाचें पर्पज मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हें आमी एक्सपिरियन्स करचें येता. भगवद्गीतान देवान सांगचें आसा प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. म्हळ्यार आमगेले ओन ऑब्झर्वेशन आनी एक्सपिरियन्सान आमी भगवद्गीता अनुभव करूं येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आमकां लायफान खंयच्या सिच्युएशनान धांवन वचुका म्हूण ना, हें आमी अंडरस्टँड केल्यार आमी आनीक कशी मुखार सून वचका म्हणून आमकां गायडन्स मेळटलें. आनी आमी एक एक 15 दिसा पुरो आमगे लायफान बिजी आसत ऑर आमी करचें जायना जाल्यार आमी पळयता भगवद्गीता उलयलेलो पात्र आशिल्लो अर्जुनाक कोणी बिजी अशें साध्य आसलें त्या वेळी देवान केन्ना सांगलां एक महायुद्धा मध्येन तूं सूर जावची पशी फूड सांगलां. म्हळ्यार कितले अर्जंट आसचें पुरो हें मेसेज देवान सांगिल्लें की युद्धा मध्येन अर्जुना सांगलां देवान. म्हळ्यार हें मेसेजाची एक अर्जन्सी आसा आमकां पुरा जिवनांत. म्हळ्यार अर्जुना परिस्थितीन ताणें आयकून घेतला म्हळ्यार आमी डेफिनेटली आमगे लायफाच्या परिस्थितीन तूं आमी गीताचे मेसेज कसन आसा तें देव कसन सांगता ताची एक अर्जन्सी आसा. आमी ताचें अध्ययन करून देव कसन सांगता म्हूण कळची तशें जावका आमकां. आनी मेसेज भगवद्गीताचें अर्जुनान केलेलें तागेलें युद्ध केलेलें तें तागेलें कर्तव्य जाल्यार आमगेलें कशें कर्तव्य आसा तें आमकां करच्या खातीर भगवद्गीता प्रेरीत करता. आनी मस्त सकट सेंट्स फूड दोखून रामानुजाचार्य आमी मध्वाचार्य विशीं उलयलीं पुरा जनान हें भगवद्गीता दोखून त्या भक्तीची कशी होडी म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हें भक्तीन तुजें एक प्रेम आसा पळय तें आमगेलें हृदयांत जावकाची त्या आत्म उद्धारा खातीर कशी कसनय जाल्यार सूर्योदय जायनातल्यार हें जग चलना तशींच आमगेल्या हृदयान तूं त्या देवाल खातीर आशिल्ली ते भक्ती उत्पन्न जायनातल्यार जीवन चलची कश्ट म्हूण आमी लेखयता. आनी एक प्रकार हें भगवद्गीता अध्ययन करतरी एक प्रकार मना भारी खुश जावचें साध्य आसा, संतोश येवचें साध्य आसा, सॅटिस्फॅक्शन. आनी आमकां तें अंडरस्टँडींग आयलें दिता आमी भायल्या सिच्युएशन्स आर व्हेरी लेस डिपेंडंट जातात हॅपिनेसा खातीर. आनी आमकां एक भितरी एक प्रकाराची एक सिक्युरिटी मेळटा, अभय जातात आमी की हा एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा हें भगवद्गीताचें अध्ययन करतरी. सो चतुश्लोकी भगवद्गीता म्हळ्यार हें श्रीपाद रामानुजाचार्यान सांगिल्लें की हें 4 श्लोक म्हळ्यार हें आनी मागीर तांगेले फॉलोवर्स तांणी एक श्री वैष्णव संप्रदायाचे गुरू जशी मध्वाचार्य तशी रामानुजाचार्य वैष्णवाचे व्हड गुरू तांणी हें ताजेर सुरे एक दिल्लेलें. तशी पुरा गुरून सांगिल्लें आसा हें रामानुजाचार्यान सांगिल्लें आनी तांगे लायनेजान तूं हें कंटिन्यू जावन आशिल्लें आसा. सो आनी तूं एक विशेश म्हळ्यार हें जाल्लें दिसता म्हळ्यार कृष्णान एक पद म्हणटात पळय चॅप्टर 18 अध्यायान मध्ये आसा तांचें जाल्यार कृष्ण एक प्रकार कंक्लुडिंग थॉट्स दिता आसा
हे 4 श्लोकांत आणि आम्ही अनेक एकांत कळयत म्हळ्यार नॉर्मली अर्जुनच पळय कसं नाही आम्ही भगवद्गीता अध्ययन करताना कृष्णान कसं की एक सांगतरी ते कृष्णान सांगून जातरी अर्जुनान कसं की एक क्वेश्चन्स असतात की देवा हे कशी और ताजे विषय कसं नाही म्हणून जाल्यार हे 4 श्लोक जे तर पळय अर्जुनाल कसं नाही क्वेश्चन ना आम्ही पळयत त्यात की अर्जुन क्वेश्चन करना उलटा देवाक पॅराफ्रेज करता म्हळ्यार देवान सांगिल्लें आपस रिपीट करता आणि देवान म्हळ्यार कशी अर्जुनान लास्टार सांगची आसपळ करिष्ये वचनम तव म्हळ्यार तू सांगिल्ल्या म्हणके हांव करता मो तशींच ह्या प्रकारारी हे 4 श्लोक जे तरी अर्जुनू देवाक एक्सेप्ट करता की देवा तुमची सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड म्हळ्यार तुगेल किना होड कोणी ना म्हणून अर्जुनान हे 4 श्लोक जे तरी तांगेले सांगचे आसा हाजे न कळता हे चतुश्लोकी भगवद्गीताचे महत्व कसं नाही म्हणून जसं की हे 4 श्लोक जलसिता अर्जुनाने इमिजिएटली नेक्स्ट श्लोक कसं म्हणल्यार 12 श्लोक अर्जुन कसं सांगता परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषे सर्वे देव ऋषी नारदस्तता असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषी मे म्हणून अर्जुन सांगता की परम ब्रह्म परम धाम म्हळ्यार देवा तुंची म्हळ्यार तू आश्रय तुंची देवा आमगेल खातीर म्हणून पवित्रम परमम भवान तुगेल्या किना पवित्र तुगेल्या किना होड कोणीय ना म्हणून आणि पुरुषम शाश्वतम दिव्यम तू शाश्वत जावन आशिल्लो म्हणून आणि आदिदेव आणि अजम विभूम तू केन्ना जल्लल ना आणि विभूम म्हळ्यार तुगेल्या किना होड कोणीय ना ती म्हणून आणि अर्जुन ह्या वेळी सांगता की हांव सांगची मात नाही देवा कोण कोण सांगिल्लें आसा पुरा ऋषी मुनी सांगता आसा ती म्हणून अहुस्वाम ऋषे सर्वे पुरा ऋषी मुनी ह्यांची सांगता आसा ती म्हणून तांतूय अर्जुन ಸ್ವಲ್ಪ जनाल नाव घेता देव ऋषी नारदान ह्यांची सांगिल्लें असित ऋषी सांगिल्लें देवल ऋषी त्यांची सांगिल्लें असितो देवलो व्यास वेद व्यासदेवान हें सांगिल्लें आणि हांव आणि तू स्वयं जावन त्यांची म्हाका सांगता आसा स्वयं चैव ब्रवीषी मे म्हणून म्हळ्यार हाचेर आमी कळयत हें चतुश्लोकी भगवद्गीता जलसिता अर्जुनान कशें एक रिएक्शन प्रकट केलें म्हळ्यार कसं सांगलें तांतूचे आमी ताजे एक बेनिफिट पळयत म्हूण सांगितलं आणि ह्याच अध्यायांत सुरेची तांचे 3 श्लोकांत देवान सांगचें आसा यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढो च मर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते म्हणून म्हळ्यार देवान हांतू सांगचें आसा की कोण म्हाका कळटा की हांव केन्नाय अनबॉर्न म्हळ्यार अजम केन्नाय अनादिम हे कोणाक कळटा महेश्वरम असम्मूढ म्हळ्यार ताका पुरा पापा दोखून मुक्त जाता म्हणून ह्यांचे अध्यायात सुरे 3 श्लोकां सांगचे आसा तशींच मुखार 7 श्लोकांत देवान सांगचें आसा की एताम करेक्ट श्लोक पेश करने आशिल्लें आनी तो 2 श्लोक आसा देवान सांगचें आसा एताम विभूतिम योगम च माम यो वेति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नत्र संशया म्हणून म्हळ्यार देवान हे 7 श्लोकां सांगचें आसा हांव करेक्ट श्लोक घालनी हांव प्रेझेंटेशन तातूंत देवान सांगचें आसा की कोण मेगेलें विभूती म्हळ्यार कोणाक मेगेल विभूतीचे अनुभव जाता तांणी कसं करतात म्हळ्यार सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया म्हळ्यार खंडित तांगेल मनांत कसले संशय ना की मेगेल विशय भक्ती करका म्हणून आणि हे अध्यायाचे सुरेची देवान सांगचें आसा सुरे श्लोकांतुची श्री भगवान उवाच भूये एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामाय आणि तो देवान कसं सांगचें आसा परमं वच म्हणून सांगचें आसा परमं वच म्हळ्यार सुप्रीम इन्स्ट्रक्शन हाजे किना होड इन्स्ट्रक्शन ना हांव ह्या अध्यायान सांगता म्हणून देवान सांगचें आसा सो हाची मुखार ह्या पुरा श्लोका नंतर हे 4 श्लोक येवचे आसा ताजेर आमकां कळटा की चतुश्लोकी भगवद्गीताचे कशें इम्पॉर्टन्स म्हणून आणि समरायज केल्यार सुरे 2 श्लोकांत म्हळ्यार 8 आनी 9 श्लोकांत देवान सांगचें आसा की भक्त जनान कोण कृष्णा वयर भक्ती आसा तांणी कसं करका म्हणून देव सांगता आणि धांच्यानी 11 श्लोकान
देव सांगता की कशी हांव परस्पर भावना दाखोवन मेगेल भक्तां ओट्टू मेगेल एक संबंध दवरता म्हूण देवान सांगचें आसा. सो 8 श्लोकार पळयल्यार देव सांगता की पुरा हाजें म्हळ्यार हांवांची मेगेल निमित्त पुरा जाता म्हूण देवान सांगचें आसा. आनी कोणा हें कळटा तांणी मेगेल विशय भक्ती करता ती आनी तांगेल बुद्धी चांग जाता म्हूण. आनी 9 श्लोकान देवान सांगचें आसा की कशी तांणी मेगेल विशय डिवोटेड जावेत. तांची श्लोकां सांगता ती की मेगेल भक्त जन कशी पुरापशी बुद्धिमान इंटेलिजंट जन. आनी 11 श्लोकान देव सांगता की हांव कशी मेगेल भक्तांक ते मेगेल लागीं येवच्या खातीर ती बुद्धी कशी दिता देवाल विशय अंडरस्टँड करच्याक म्हणून आमी ह्या प्रकारार हें समरी हें श्लोक पळयत. म्हळ्यार एक खंयचे जिवात्माक देवाल विशय केन्ना कळटा तेन्ना खंडीत तागेल्या मनांतू आत्मांतू ते देवाल प्रती भक्ती उत्पन्न जाता आनी आमी मनान आनी आमगेल बुद्धीन आनी हृदयानची हे प्रकारार आमी देवाल भक्ती करूं सूर करता ती म्हूण हे चतुश्लोकी भगवद्गीताचे एसेन्स म्हणून आमी एक पळयता. म्हळ्यार 8 श्लोकान तूं आमकां एक अंडरस्टँडिंग येता. 9 श्लोकान ते अंडरस्टँड जाल्ले निमित्त आमी कशें की ताचे खातीर एक्शन घेता ती. आनी धांच्यानी 11 श्लोकान तूं आमकां ते मना वत्ता देवान कसन सांगिल्लें आनी देव 11 श्लोकान तूं आमकां ते हृदयान ते खंडीत दृढ जावन ते ज्ञान दिवन आमकां प्रेरीत करता म्हूण पळयता. सो आमी एक प्रकारार हें सनातन गोस्वामीन सांगिल्लें हे 3 प्रिंसिपल्स पळोवपा लायफान तूं की भक्तीन तूं एक जिवात्माल आनी देवालान तूं एक रिलेशनशिपांत आमी प्रोग्रेस करतात पळय खंयचे स्टेपान तूं स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 आसता न्हू तशींची सनातन गोस्वामीन हें सांगिन आसा की देवाले आनी जिवात्माल आनी परमात्माले रिलेशनशिपान तूं 3 स्टेज आसा म्हूण सुरे संबंध मागीर अभिधेय आनी मागीर प्रयोजन म्हूण. फर्स्ट स्टेप म्हळ्यार संबंध म्हळ्यार आमकां आयच्या श्लोकांत कळचें फर्स्ट स्टेप ते संबंध म्हळ्यार आमी देवाल ओटू रिलेशनशीप डेव्हलप करचें. अभिधेय म्हळ्यार ते रिलेशनशीप कशी डेव्हलप करचें ते अभिधेय आनी लास्टार प्रयोजन म्हळ्यार ते रिलेशनशीप डेव्हलप जातरी ताची कसो रिजल्ट जाता ते प्रयोजन म्हणून. फॉर एक्झाम्पल खंयच्याय विशयांत आमी पळयल्यार हे 3 स्टेप जावपाची आमगेले लायफाचे खंयच्याय विशयांत तूं खाली हे भक्ती खातीर न्ही हे 3 वस्तू जावपाची संबंध अभिधेय आनी प्रयोजन. आतां फक्त एक काराचे व्हड काराचे एडवर्टायजमेंट पळयलें म्हळ्यार तें कार पळयलें आनी त्या कारान त्या एडवर्टायजमेंटा सांगता ती की हे कार घेवका तुमी हे कार घेवन तुमी तुमगेल बिल्डिंग हाडल्यार तुमगेल बगलेन राखतले जन आसत पळय तुमगेल नेबर्स तांकां मना भारी जाळ येतलें की हागेले इतले लायक कार आसा म्हूण म्हळ्यार त्या एडवर्टायजमेंटा ते तशें दाखयता ती. सो आतां कशें जालें ते कारा ओट्टू कोण ते एडवर्टायजमेंट पळयत ते कारा ओट्ट ताचे संबंध जाले तेगेले. मागीर अभिधेय आतां ताके मन येतात की ते म्हाका कार जावका म्हूण आनी ते दुड्ड ओट्ट करता तो ते कार घेवच्या खातीर आनी ते कार दुड्ड ओट्ट कोन्न जातरी ते कार परचेस करून ते तो तागेले घरा लागीं ते हाड पार्किंग करता आनी पळयता की पुराजन पळयता आसत की तागेले नवे कार आयला म्हूण आनी तांणी कितली तांगेले मन कसन जाळ आस की मेगेले इतले लायक कार आसा तांगेले कार ना म्हूण तो ते रिजल्ट कसन आसा ते एक प्रयोजन म्हूण सांगितलं. ऑफकोर्स निज रियली लायफान तशी जायना म्हळ्यार मागीर स्वल्प काळान तो कोण बगलेच आसतो आनीक लायक कार घेवन येता. सो रियल लायफान तशी जायना तें जाल्यार हें एक फॉर्म्युला तुमी खंयचेंय पळयत खंयच्याय विशया खातीर संबंध जावका अभिधेय जावका आनी प्रयोजन जावका म्हणून पळयत. आनी ह्यांची आमी चतुश्लोकी भगवद्गीताचे सुरेश श्लोकांतू आमी हे संबंधाचे विशय पळयत. सो एक प्रकारान आमी पळयत हे 4 श्लोकांतू सगळे भगवद्गीताचे फिलॉसॉफी कसन आसता सिद्धांत हे 4 श्लोकांतू ऑर्गनायज जाल्लेले आसा. सो हे 8 श्लोक आमी पुराजन वाचिल्ले अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्वितः. सो हे सांगिल्लें आसा की हे श्लोकाचे अर्थ की हांवाची अहम सर्वस्य प्रभो पुरा कसन आस पळय पुरा मेगेल दोकूनय येवचें म्हूण देवान सांगचें आसा. प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते पुरा मेगेलान तूं दोकूनय येता म्हूण इति मत्वा भजन्ते माम म्हळ्यार हें कोणाक कळ्ळ न्हू मेगेल भक्ती करता ती भजन्ते माम बुध भाव समन्वित हें कळटरी कोण बुद्धिमान जन आसा ती बुध म्हळ्यार इंटेलिजंट पीपल
त्यांनी कसं करता ती भजन ते माम त्यांनी मेगेल भजन करता ती म्हणून अशी सांगितलं असं अशींच आम्ही पळयल्यारी ब्रह्म संहितांतूय देवान सांगचे असं ईश्वर परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम म्हणून ब्रह्मान देवान सांगचे असं की सूर्य म्हळ्यारी ब्रह्मसंहिता सांगचे असं सूर्य म्हळ्यारी मेगेले दोळ्या मणकेची म्हणून आता मी पळयत आमगेल मोबायलांनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जाल सुद्धा आमकां चार्जिंग दवरका जाल्यार आमकां केन्ना मन आगेल ना की सूर्य अनादि काल दोकून चलता आसा सूर्य चार्जिंग कोण करता म्हणून देवाल तेजान अशेष तेज ताका आतां मॉडर्न वेन तुवें पळयल्यार पळय आतां नवे नवे वे इलेक्ट्रिसिटी करच्याक कसं कसं सिस्टम यूज जाता पुरा प्रकृती दोकूनची टायडल वेवा दोकून म्हळ्यार समुद्रांत पाळ केन्नाय येता आसता सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करचे टायडल वेव इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती समुद्रा पाळान इलेक्ट्रिसिटी जनरेट म्हळ्यार ते पाळ येवची बंद जायना न्हू समुद्रांतू प्रकृतीचे मागीर सोलार पावर म्हूण सूर्याचे एनर्जी दोकून मागीर विंड मिल म्हूण वाऱ्याचे एनर्जी अहम ओजस पण आम्ही पळयल्यार हें सगळें सृश्टींतू कसं कसं जाता आसा म्हळ्यार फ्रुट्स फ्लावर्स म्हळ्यार कसं की एक एग्रीकल्चर जाता आसा पुरा चांग चांग रुपार फल फूल उत्पन्न जाता आसा कसं की प्रकृतींतू कसं की एक सगळें पुरा आमी प्लॅनेट्स पळयत आकाशांत घुंवता आसा ती मयाध्यक्षेन प्रकृती सो ते एक प्रकार आमी पळयत अहम सर्वस्य प्रभो देवान सांगचे आसा आणि खंयचे विशयांतू तीन कॉज असता ती एक इमिजिएट कॉज एक रिमोट कॉज आणि एक अल्टिमेट कॉज म्हळ्यार आमकां कसं एक दिसल्यारी आमकां खंयचे इमिजिएट कॉज दिसचे पुरो जाल्यार अल्टिमेट कॉज कसं की ताचे विंगड असता म्हूण आणि ते नॉलेज प्राप्त करचे म्हळ्यार दोन प्रकारार आमी पळयता आरोह पंथ आणि अवरोह पंथ आरोह पंथ म्हळ्यार आमी आमगेले मनान कसं की आमकां एक नॉलेज मेळटा की ते आमी ट्राय करचे अवरोह पंथ म्हळ्यार फुडें दोकून ते चोल नायले आमकां ते शास्त्रां दोकून मेळचे ते अवरोह पंथ म्हणटात ताका सो देवान ह्या सांगचे आसा की खंयच्या विशयांत असो अल्टिमेट कॉज देवूची म्हणून आता आमकां खंयच्या विशयांत आमगे लायफांत कसं एक जावन अशें पूर सिच्युएशन आमकां ते दिसताले पुरो हो हाजे निमित्त जाल्ला म्हणून आतां खंयचे एक सिच्युएशन एनालायज केल्यार आता आमकां इलेक्ट्रिसिटी मेळचे पुरो इमिजिएटली इलेक्ट्रिसिटी मेळचे पुरो आमकां खंयचे आमकां आमगे घरांत ते प्लग पॉयंट आसा तांतू दोकून ते इलेक्ट्रिसिटी मेळचे पुरो जाल्यार ताजे मुखारी कशें आमगे घरा लागीं ते एक पावर एक इलेक्ट्रिसिटीचे एक हें आसा बॉक्स आसा बिल्डिंगांतू थंय दोकून येवचे पडटा रिमोट कॉज जाल्यार अल्टिमेट कॉज म्हळ्यार ते पावर जनरेट गव्हर्मेंट खंय करता पडला थंय दोकून तशींची कसं आमगे जिवनांत तसं आमकां येद्रा दिसच ना जाल्यार अल्टिमेटली त्या देवाल निमित्ताची म्हूण ते आमी मना व्हरका ही 8 श्लोकांत आमी कळूं येता अहम सर्वस्य प्रभो आनी देवाल म्हळ्यार सांगतात न्हय देवाल मनान तूं नातल्यार एक तणाचे म्हळ्यार नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास एक तण हाल्लं ना के देवाल परमिशन नातल्यार आणि आमी शास्त्रांत दसल पुरा काणी पळयत केन उपनिषदांत काणी येता तुमी पुरा जन आयकून अशें पुरो एक पंथ देवता जनांक तांकां दिसता खंय की तांणी शक्तिमान म्हणून तेन्ना देवान एक यक्षा रुपार येवचे आसके आनी तांणी सांगचे आसके तुमकां तुमगे शक्ती वयरी भारी एक अहंकार आसना जायत हें एक तणाक तुमी हालोवन दाखया ती म्हूण तेन्ना सूर्य अग्नी देव येता खंय आणि पुरा तागेल कसन तागेल शक्ती यूज करून ते अग्नी ते तणा वयर घालता खंय ते तणा कांय जायना खंय मागीर वायुदेव येवन ते वारे ते तणाक म्हळ्यार पुरा शक्ती येवन आमकां तसो वायूच प्रभाव कसो पुरा शक्ती यूज केल्यार ते तण हालना मागीर इंद्रानय ट्राय करचे आसके म्हळ्यार देवान दाखोवन दिवचे आसा म्हळ्यार प्रॅक्टिकली देव दाखयता हें केन उपनिषदाच्या काणींतू की देवाल परमिशन नातल्यार एक तणाकय कसं जायना म्हूण सांगेत आणि आता आमी पयरी पुरा कार्तिक मासांत आमी ते दामोदर लीला आयकलेले आसा दामोदर लिलांतू आमी गोत आसा की देव भायर घोड कोन्न चमकून चमकून वता आणि ते दोन व्हड झाडां पाडयता म्हळ्यार ते व्हड दोन झाडां पाडयता जाल्यार त्या कितलीं वर्स दोकून ते राबिल झाड आशिल्लें म्हळ्यार ते बांदून घालेली दोरी तितली शक्ती आशिल्ली ना ते आचार्य जनान सांगिल्लें आसा की दोरी सपूर अशें पुरो
जाल्यार देवान तू शक्ती घालेली खंयच्यान ते 2 झाड पाडोस तितली शक्ती ते दोरे भितर आयले म्हणून. म्हळ्यार देवान खंयच्यान तू शक्ती घालेली कसने साध्य आसा म्हणून. आणि आनीक एक काणी आसा आमी पळयत रामायणांतू केन्ना हनुमंतू अशोक वाटिका वता आनी सीतेक रामाल विशय सांगता. तेन्ना रामाल विशय उडगास करून सीतेक पुरा फुडें कालाच ताका संगीताका ती उडगास येता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी ती हनुमंता सांगचे आसके सीतेन की एक पंता हनुमंताक सांगचे आसके एक पंता आमी चांग दोग जन आमी चित्रकूटात म्हळ्यार असल सिके विशय सांगता हनुमंताक भारी ते म्हणटात पळय प्रायव्हेट स्टोरीज म्हणटात पळय तसल स्टोरी सीतेन हनुमंता सांगचे आसा. आनी सीता देवीन सांगचे आसा की एक पंता चित्रकूटांत वनांत तूं श्रीरामचंद्र मेगेल पाय्यारी न्हिदोवन पडलेलो म्हळ्यार रेस्ट करता आशिल्लो म्हणून. आनी सीतेक भारी खुशी जाली म्हळ्यार हे कशें की एक प्रायव्हेट तांगेली वस्तू हनुमंता देवीन सांगचे आसा. आनी तशी जेत्ताना तेन्ना तो काकासूर म्हणलो एक काक पक्षी म्हळ्यार कायलो येवन सीतेक बाद दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. तिगेले हरद्यार वचून कोंकीत घेतो जाल्यार सीतेक राम चांग रुपारी शयना आसना पाय्यार बैसून तिका रामाक डिस्टर्ब करची नाका म्हणून दिसता. तिका भारी दुखता काय हरद्यार येवन त्या काकासुरान कोंकील पेट्टा जाल्यार ती रामा डिस्टर्ब करची नाका तो चांग रुपा शयनार आसा म्हणून सीता देवी ताका जागयना. ಸ್ವಲ್ಪ वेळान राम उठयत खंय आनी ती कळटा की कशें की जाल्लें म्हणून. आनी थंय बगलेन तो काकासूर आसा पळय तागेले पाय्यार रगत वेशिल्लें म्हळ्यार ताणें सीतेक कोंकिल्लें. रामाक कोप आयिल्लो पेट्टा रामान कशें करचें म्हळ्यार एक ते तोग्गो आशिल्ली नेलाची तण काणू एक सपूर तण इतलें सान तणान मारल्यार कशें जाता ते तण घेवन त्या काकासुराला उडयता म्हणून. आनी तो काकासूर खंय 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 सगळ्या ब्रह्मांडा भोंवता खंय ते तणा भिवन म्हळ्यार एक सान तणान वय कशी देवान ताका शक्ती दिल्यार एक तणवय हाडलो आनी तणवय देवता जेन्ना हाडलोचे जायना आनी एक तणान तितली शक्ती येता की काकासूर तसल राक्षसाक वय ते तणान भिवन धांवका पडता. सो आमी हें पळयत आनी देवान म्हळ्यार अनादीर देव म्हूण तें देवान सांगिल्लें आसा. सो परम ब्रह्म परम धाम म्हूण अर्जुनान हे श्लोक सांगचे आसा की देवा तुगेले किना होड आश्रय ना म्हणून. आनी आमी 7व्या अध्यायांत पळयत की कशी देवान सांगचे आसा भिन्न प्रकृती अष्टधा म्हणून. म्हळ्यार हें पुरा भूमी रापो नलो वायू खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम मे भिन्न प्रकृती अष्टधा. हें पुरा तुमकां दिसता पळय भूमी आपो पुरा मेगेली प्रकृती म्हणून. आनी मुखारी देवान सांगचे त्यांच्या अध्यायांत की अपरेयम इतस्त्व अन्यम प्रकृतीम विधी मे पराम जीवभूतम महाभावो येदम धारयत जगत. म्हळ्यार हें पुरा सगळें पुरा जीवभूत पळय त्या मेगेल्यांची म्हूण देवान सांगचे आसा. मत्तः परतरम नान्यत त्यांच्या अध्यायान सांगचे किंचित अस्ति धनंजय मयी सर्वमिदम प्रोत्तम सूत्रे मणिगण इव म्हणून. म्हळ्यार देवान सांगचे आसा कशी एक पर्लाचे नेकलेस आसा मणिगण इव ताजी भितर एक सूत आसा ते दिसना जाल्यार ताजी निमित्त ते नेकलेस ओट्टू ते पुरा मणी ओट्टू आसा ती ते सुता निमित्त भितर दोकून आशिल्लें ते दिसना. तशींची सगळें जगत्य मत्त परतरम नान्यत हांव नातलें जगत चलना हांव ते सूत्रे मणिगणी इव म्हणून देवान अध्याय सांगचे आसा. आनी देवान हें लीला म्हळ्यार धर्म संस्थापन अर्थाय ताजे खातीर देव हें जगत्यान येता. आतां पक्कने एक प्रायम मिनिस्टर म्हूण लेख्या तो खंयची एक जेलान तूं अशी ते जेल पळोवचे आयलो खंयची एक नवे जेल जाल्लें आसा तो विजीट करता प्रायम मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर की तेन्ना जेला भितर आशिल्ले क्रिमिनल्सान लेखल्यार चीफ मिनिस्टर आमगेल्या मणकेची हो जेला भितरय आसा म्हूण लेखल्यार न्हय तशी न्हय तो विजीट करचे आयिल्लो आसा जेला भितर. तशींच आमगेली जिवात्मा जावन आमी अनन्य काल दाखोवन हें जगत्यांत आसा ती जाल्यार देव धर्म संस्थापन करून आमगेल प्रीती वाडोवचे खातीर लीला करून अवतार घेता म्हणून आमी कळयत. आनी देवूची पुरा प्रकारारी आमकां म्हळ्यार आतां आमकां गोत आसा की देवाल्या शक्ती नाची म्हणून मत्त परतरम नान्यत. आतां आमी हें नॉर्मली पावस येवचे वेळी पळयल्यार प्रोसेस पळयल्यार कितलें अद्भुत आसा. समुद्राचें उदक आमकां पिवचें जाता इतलें मिक्स आसता न्हू तें सॉल्ट वॉटर आमकां पिवचेंच जायना तें जाल्यार तेंच समुद्र उदक देवाली शक्ती सुर्यान ताजी इवॅपरेट करून तें मोड जाता
आणि त्यांची मोड येवन आमकां पिवची तशी उदकां मेळटा आमकां तांतू पावसा रुपार. आतां आमकां कितलीं जन सायंटिस्ट कितलीं 100 कटल्यान वर्सां देखून ते आर्टिफिशियल रेन्स क्रिएट करचे ट्राय करता ती. आनी केल्ला वय जाल्यार तांणी क्रिएट केला म्हळ्यार 2-3 बालदी उदकां मातायला तांतू. काही करू जायना जाल्यार नॅचरल वेन देवान ते कशी सृश्टी केल्या पळय. इतलो व्हड समुद्राची उदकां ते मोड जावन आमकां पिवच तशी उदकां मेळटा म्हणून. सो त्या प्रकारारी आमी हें पळयता. आनी तशींची देवान हें श्लोकाचे सेकंड पार्टान सांगचें आसा की पुरा आमी मेंटेन केलेलें आनी हांवाची सोर्स म्हणून. आनी देवान सांगचें आसा ह्या श्लोकांत कसं न्हय इति मत्वा भजन्ते माम म्हळ्यार हें कोणाक कळटा तांणी मेगेल विशय मेगेल भक्ती करता ती म्हणून. देवान हें भजन्ते भजते आनी 2 पंथा भगवद्गीतेन युटिलायज करचे आसा. संची अध्याय 47 श्लोकांत देवान सांगचें आसा श्रद्धावान भजते यो माम. तशी भजते म्हणून देवान थंय यूज केलेलो आसा. तशींच 9 अध्यायाच्या 13 श्लोकांत देवान सांगचें आसा भजन्ते महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृती आश्रिता भजन्ते अन्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम. कोण पूरा होल हार्टेडली कोण मेगेल शरण येता ती तांणी खंडित बुद्धिमान म्हणून ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम म्हणून. सो एक प्रकारार आमी पळयता की देवान अशी ह्या प्रकारार सांगिल्लें आसा की आमगेले हेड एंड हार्ट दोन्ही अट्रॅक्ट जावपाक देवाल खातीर. कसं की आमी खंयच्यान आमकां शेल्टर मेळटा आश्रय मेळटा तांतू आमकां एक प्रकारार सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. देवान सांगचें आसा की आमी हांतू सॅटिस्फॅक्शन सोदुचें तांतू सॅटिस्फॅक्शन सोदुचें एकर तेकर धांवता आसल्यार तेन्ना कसं जाता आमगेली बुद्धी बहुशाखा जाता. बुद्धी एकडे तेकडे हांतू खुशी मेळटली की तांतू खुशी मेळटली की हें केल्यार खुशी मेळटली की ताका आमगेली बुद्धी कसं जाता बहुशाखा जाता. जाल्यार देवान भगवद्गीतेन कसं सांगचें आसा आनी ह्यांची श्लोकाचे मेन पॉइंट धांची श्लोकाच्या अध्यायाची देवान मुखार भगवद्गीता सांगल्या म्हणजे व्यवसायात्मिका बुद्धी म्हळ्यार एकची श्रद्धा घेवन की देवाले आश्रय इति मत्वा भजन्ते हांतू आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें देवाला आश्रय घेतल्यार. कोण मेगेल भक्त आसता पळय ताका व्यवसायात्मिका बुद्धी बहुशाखा न्ही हेकर तेकर तो धांवतारा बना की हांतू सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें की हांतू आनंद मेळटलें की तो एकदम कन्विन्स्ड आसता दृढ आसता तो व्यवसायात्मिका बुद्धी की हांतूची आमकां मेळटलें म्हणून. आनी ह्याच श्लोकाचे पर्पोर्टांत मुखारी म्हळ्यार अनुवाद आसा पळय प्रभुपाद स्वाम्यान मस्त सकळ शास्त्राचे कोटेशन दिवचे आसा की देवान ह्या श्लोकांत कसं सांगिल्लें आसा पळय ते विंगड विंगड वेदशास्त्रांत ह्यांची सांगिल्लें आसा म्हणून. अथर्व वेदांत सांगिल्लें आसा यो ब्राह्मणां विधाती पूर्वम. तुम्ही ते अनुवाद पळयले प्रभुपाद स्वाम्याले तसं यो वै वेदांश गापयती स्म कृष्णा म्हळ्यार कृष्णानाची ब्रह्माक ज्ञान दिलेलें शास्त्र आनी त्याच ब्रह्माल देखून तें शास्त्र मुखार आयिल्लें आसा म्हणून. नारायण उपनिषदात सांगचें आसा अथ पुरुषो हा वै नारायणो काम्यता प्रजा सृज्यती म्हणून की देवानाची आनी पुरा सृष्टी केलेली आसा म्हणून. नारायणाद ब्रह्म जायते म्हणून ब्रह्म नारायणा देखून आयिल्लो म्हणून. नारायणात प्रजापती प्रजायते नारायणात इंद्रो जायते इंद्र वै नारायणालोची म्हणून. नारायणात अस्तो वासव म्हळ्यार अष्टवसु तांणी देखून आयिल्लें म्हणून. अशें ह्या प्रकारार प्रभुपाद स्वाम्यान नारायणात एकादश नारायण रुद्र जायते म्हणून पुरा नमुन्याचे कसं कसं देवता 12 आदित्य नारायणात 12 आदित्य पुरा नारायणा देखून आयिल्लीं देवदेवता म्हणून प्रभुपाद स्वाम्यान अनुवादान सांगचें आसा. आनी आमी पळयत की आमगेले फॅमिलींत आमी पुराजनाले रेकॉर्ड आसा म्हणना जाल्यार आमी ट्रेस करता गेल्यार मेगेल आजी कोण मेगेल आज्जा लाजी कोण आज्जा लाजी कोण तशी प्रक्कने आमगेले ते कनेक्शन आशिल्लें पुरा रेकॉर्ड आशिल्लें ते पुरा कनेक्ट करता गेल्यार एंडार आमी देवाल्याका पावतात. म्हळ्यार पुरा जेन्ना जिनियोलॉजी म्हणटात पळय अल्टिमेटली देवाल्याका वचून पावता. सो त्या प्रकारार प्रभुपाद स्वाम्यान एक्सप्लेन करचें आसा. नारायण उपनिषदाचे आनीक एक श्लोक सांगचे आसा प्रभुपाद स्वाम्यान ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र म्हणून म्हळ्यार तो पुरा पशी व्हड देव म्हळ्यार देवकी पुत्र ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र एको वै नारायण असी न ब्रह्मन नेशनो म्हणून हें सांगचें आसा. म्हळ्यार
आणि पुरा ना नक्षत्रांनी ना सूर्य पुरा सूर हे सृष्टी जाताना देव मात्र आशिल्लो आणि देवान हे सृष्टी केलेली म्हणून ना नक्षत्रांनी ना सूर्य म्हणून कोणी ना आशिल्ली ती ना अग्नी म्हळ्यार स्वर्ग लोक ना ह्या लोक ना खंयचोय लोक ना देवाने सृष्टी केलेली म्हणून हे उपनिषदांत आशिल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा आणि मोक्ष धर्म सेक्शन आसा पळय महाभारतांतू तांतूय देवान हे सांगचें आसा म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगता ती प्रजापतींचे रुद्र चाप्य अहम एव सृजम वै तौ ही माम न विजानीतो माम मया विमोहतो म्हळ्यार हे सगळें ईश्वर आणि पुरा जन हांवें केलेलें म्हणून मोक्ष धर्म सेक्शनान कृष्णानय महाभारतांत सांगचें आसा प्रभुपाद स्वामीन लास्टारी वराह पुराणाचे वेळी सांगचें आसा नारायणो परो देवो तस्मात् जातस चतुर्मुखः तस्मात् रुद्रो भवात् देव सच सर्वज्ञात्म गतः म्हणून म्हळ्यार नारायणोची परो देव म्हणून सांगचें आसा सो एक प्रकार हे 8 श्लोकाचे आमी कंक्लुजन पळोवं येता की कशी सांगल्या म्हणजे मत्तः परतरम नान्येत म्हणून देवाला की ना होड सत्य आणि कसने ना म्हणून अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्वित म्हणून आमी हे पळोवं येता आणि भागवतांतूय आमी पळोवं येता स्कंदांतू की कशी देवान सांगचें आसा की मेगेल दोकोनूची वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न आयली अनिरुद्ध आयली अनिरुद्धा दोकोन नारायण आयली तांतू दोकोन अपास सो ते सगळें सृष्टी कशें जाल्लें कशी महाविष्णू दोकोन गर्भोदकाशाय विष्णू आयलो सगळें सृष्टी प्रोसेस भागवतांतू डिटेलान सांगिल्लें आसा आणि प्रभुपाद स्वामी एक अनुवादांतू कंक्लुजन करताना एक म्हणटात पळय एक प्रकाराची वॉर्निंग दिता ती की अनऑथोराइज्ड म्हणजे खंयची गुरु परंपरेंत येनात पळय तसले अनुवाद आमी वाजूचे नज म्हणून म्हळ्यार ताजे निमित्त आमगेले मिसअंडरस्टँडिंग जावचे साध्य आसा ताका ऑथोराइज्ड परंपरा ऑथोराइज्ड परंपरा जावका म्हणून म्हळ्यार गीता वाजूका जाल्यार देवाल वयर कोणा श्रद्धा प्रीती खंयची गुरु परंपरेंत आसा पळय तसल तांगेल मुखार विंदान आमी ते भगवद्गीता आयकुका म्हणून तशींच एक सान लीलांत पुढे जाल्लें आशिल्लें की चैतन्य महाप्रभून प्रकाशानंद सरस्वती म्हणून त्या टायमार विद्वान आशिल्लो ताण सांगीन पुरा वेदांत आयकल के देव मागीर चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार कृष्णालो अवतार हे कलियुगा खातीर ताण सांगिल्लें की प्रकाशानंद सरस्वतीक आयकतरी की म्हाका वेदांत कोत्त आसा जाल्यार तूं कसन सांगिल्लें पळय ता म्हाका कांय कळ्ळनी म्हणून प्रकाशानंद सरस्वती लेखता काही अशी कशाला म्हणता म्हणून मागीर चैतन्य महाप्रभू सांगता काही की वेदांत म्हळ्यार सूर्या समान आसा म्हणून एकदम क्लियर आसता प्रकाश जाल्यार तूं कशी ताचे अनुवाद केलेलो आसा पळय ते सूर्या मुखार मोड आयल्यार सूर्य दिसना पळय त्या प्रकारार तूं अनुवाद केलेलो आसा म्हणून म्हळ्यार क्लियर एक देवान कसं की ताची मिनींग दिलेलें आसा जाल्यार मस्त जेन्ना ते इंटरप्रेट करता आनी ते म्हणटात पळय अपरंपरा म्हणटात पळय और एक प्रकारारी कसं की तांगेल विंगड मोटिवेशनान कसं की एक विंगड तांगेलें कसं की एक मिनींग दिवन मस्त कडेन जेन्ना भगवद्गीता बरयता ती प्रभुपाद स्वामी ताजे खातीर आमकां वॉर्निंग दिता ती की ते मिसइंटरप्रेटेड केलेलें हें करूं नज कसलें की ताजे निमित्त आमगेले मिसकन्सेप्शन्स येवचे पुरो आनी कसं की एक आमगेलें मिसडायरेक्शन जावचें पुरो ताजे मिनिंगा निमित्त सो प्रभुपाद स्वामी सांगता ती की आमी केअरफुली आसूं का की भक्त जनाले स्पेशली आमी सांगचे म्हळ्यार ते भगवद्गीता एज इट इज प्रभुपाद स्वामीन ते भक्तिमय जावन आशिल्लें ते ट्रेडिशनान तूं येवचे ते अनुवाद त्यांची वाजूका म्हणून आनी ते कशी आतां देवान प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें आसा की आतां प्रीती आसूं का म्हणून तें आमकां गीताचें अध्ययन केल्यार ताचें प्रभाव येतलो म्हणून जाल्यार प्रीती मेगेल मनांत ना म्हणून कशी त्या प्रीती यूज करचें हगूर हगूर जातलें म्हणून म्हळ्यार भक्तान एग्जाम्पल दिवचें आसा केन्नाय कोणाले खंयचे एक चली चिल्लेलें वार्डीक जावन ती नवे बामणाल घरकड येवचें पुरो तेन्ना इमिजिएटली तिगेल म्हळ्यार ऑफकोर्स आमी कशी इंडियान नॉर्मली अरेंज्ड मॅरेज जाता त्या प्रकारान इमिजिएटली ते रिलेशनशीप एकदम स्ट्रॉंग ना आसचें पुरो जाल्यार ती बामणाल घरकड वता आनी त्या घरांत कसं चलता त्या प्रकारार ती ते समजून घेता मालगड्यान सांगिल्लें ते करूं ट्राय करता हगूर हगूर ती प्रीती वाडून येता म्हणून तशींच इथे भक्तान सांगल्या म्हणजे आमकां देवाल विशय प्रीती आमगेले नॅचरली येस ना पक्कने
जाल्यार आमी केन्ना ते गुरू पर्यंत भक्ताल संघान तूं भगवत गीताल तसले शास्त्र देवाल नामस्मरण करता ती आमगेल्या मनान तशी कसं डाउट्स निमगून ते क्लॅरिफाय करता ती तेन्ना ते भगवत गीताचे ते ज्ञान आस पळय आमगेल्या हृदया भितर प्रकाशीत जावन आमकां ते जिवनांत कसं एक प्रकार सॅटिस्फॅक्शन जावका ते मेळचे साध्य आसा सो आयचे भगवत गीताचे आत्ताचे चतुश्लोकी भगवत गीताचे फर्स्ट श्लोकाचे सेशन हांगा एंड करता कसं कोणाक उलयल्यान कसं चूक जावन आसल्यार क्षमापण करता तुमगेले कसं कॉमेंट्स कसं आसल्यार तुमी चॅट बॉक्सान थंय घाली येता अनम्यूट करून उलय येता ते दोळते हांव क्विकली राउंड अप करता कसं आमी सांगिल्लें आयची सेशनान तुमून सो आमी स्टार्ट करताना आमी पळयलें की हे चतुश्लोकी भगवत गीता म्हळ्यार एक एसेन्सची म्हणून सांगितलं भगवत गीताची इम्पॉर्टंट मेसेज कसं त्यांचे एसेन्स म्हणून आता मी एक पंदा तुम्ही ह्या मागीर आयकून अशें पुरो की ते मनमना भव मत भक्तो ताका एसेन्स म्हणटात न्हय ते एसेन्स ऑफ एसेन्स हे एसेन्स सो अशी म्हणून आमी ताचें इंटरप्रिटेशन घेवं येता ते 9 अध्याय सो आमी चतुश्लोकी भगवत गीतांत आमी पळयलें की भगवत गीता म्हळ्यार कशी एक प्रकार लायफाची मॅन्युअलाची म्हणून आमकां लायफांत कसं एक डिसिजन घेवका जाल्यार आमकां खंयचे एक ऑथॉरिटी फॉलो करता की कसं करचें सो आमी ट्रेडिशन कल्चर फॉलो करीत की आमगेले फिलिंग्स आनी लॉजीक फॉलो करीत की ना जाल्यार भगवत गीता तसलें शास्त्र आमी फॉलो करीत कसं जाल्यार की तें ऑथोरायज्ड आसा आनी फूड दोकोन चोल नाशिल्लें आसा आमी तें एग्जाम्पल पळयलें की हजारो वर्स दोकोन कशी ताजी नॉलेज आनीकय रेलिव्हंट आसा आनी भक्त जन वैष्णव जन कोण ते भगवत गीता वाजिता ती आजिके मध्वाचार्य रामानुजाचार्य खंयची परंपरेन फूड पुरे काल दोकोन पुरा जनान हे गीता वयता आख्खो बरयलेलें आसा इवन सायंटिस्ट लायक आयन्स्टायनांनी पुरा सांगिल्लें आसा की कसं एक कष्टा वेळात आनी भगवत गीताचे आश्रय घेवन तांगेल्या जिवनांत कसं की तांकां एक सॅटिस्फॅक्शन मेळलेलें आसा म्हणून आनी आमी पळयलें कशी आमगे लायफ आमगेली कशी एक मशीन आउट मॅन्युअल येता तशींच आमगेले मानव जन्मा खातीर हें मॅन्युअल आमी कशी लायफान मुखारसून वचचे तशी म्हणून आनी आमकां तूं ब्लायंड फेथ घालका म्हणना आमी एक्सपिरियन्स करूं येता जाल्यार एक्सपिरियन्स करच्या खातीर ट्राय करता कशी आमी एक डॉक्टर सांगू जायना की सुरे म्हाका म्हाका क्यूर करी मागीर हांव मेडिसीन घेता ना आमी सुरे मेडिसीन घेवका मागीर क्यूर घेवका इनिशियल थोडे फेथ दवरन मुखारसून वचुका तशी भगवत गीताचे अध्ययन आमी करता आसल्यार आमकां देव तें देवूचे भितर जे दोकून आमकां तें ज्ञान दितलो म्हणून आनी आमकां तें कसं की एक मिसिंग सॅटिस्फॅक्शन आसा लायफान तें मेळटलें फूड दोकोन श्रीपद रामानुजाचार्यानच ही चतुश्लोकी भगवत गीताचे एसेन्स म्हणून तांणी सुरेताजी विशयी सांगिल्लें त्या प्रकार दोकोन फूड दोकोन ताजें कॅरी फॉरवर्ड जाता आसा म्हणून आमी सांगीत आनी आमी पळयलें कशी चतुश्लोकी भगवत गीता सांगली सिता अर्जुनान कन्क्लुजनान इमिजिएटली सांगचें आसा नॉर्मली अर्जुन कसं क्वेश्चन निमगीता देवान सांगली सिता जाल्यार चतुश्लोकी भगवत गीता 4 श्लोक जाल सिता अर्जुन क्वेश्चन निमगिना अर्जुन रिएक्शन दिता देवाक आनी सांगता की वै देवा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम इदम म्हळ्यार तुमची पुरापशी होडू म्हणून आनी कृष्णाक अर्जुन एक्सेप्ट करता हे चतुश्लोकी भगवत गीता की देवा तुमची होडू म्हणून आनी ते आमी हे श्लोक पळयलेले तशींच धांचे अध्यायाचे विंगड श्लोक आसा खंयच्यान आमकां देव सांगता परमम वच म्हणून हे अध्यायांत हांव कसं सांगू वता ते मागीर सुप्रीम इन्स्ट्रक्शन म्हणून हे सांगिल्लें आसा म्हणून हाजी पशी फुडें भगवत गीतांत तशींच आमी मुखारसून पळयलें आनी मागीर आमी चतुश्लोकी भगवत गीतांत कसं टॉपिक्स कवर जाता म्हणून इन ब्रीफ पळयलें मागीर आमी हें पळयलें की आमगेले खंयच्या विशयांत स्पेशली आध्यात्मीक विशयांत 3 प्रोसेसीस आसता ती संबंध अभिधेय प्रयोजन संबंध म्हळ्यार देवा लोट एक रिलेशनशीप जावचें अभिधेय म्हळ्यार ते देवा लोट संबंध पावचे खातीर कसं करता तें अभिधेय आनी लास्टारी ताजे रिजल्ट कसं आसतलें तें प्रयोजन आनी ह्यांची संबंध ज्ञान देवान हें 8 श्लोकान दिवचें आसा भगवत गीतेचे धांचे अध्यायाचे की अहम सर्वस्य प्रभवम हें कोणाक कळटा तो कसं करता मेगेलो टू संबंध पावचे ट्राय करता इति मत्वा भजन्ते मा हें कळ्ळें सिता त्या अंडरस्टँडींग तागेलें डेव्हलप जाता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी आमी पळयलें कशें देवान सांगलें अहम सर्वस्य प्रभो खंयच्याय लायफाच कसं आसल्यार अल्टिमेट एंड देवालें देवूची पुरा जें कारण म्हणून आमी पळयलेलें कशी देवान भगवत गीतेन सांगचें आसा
की भूमी रपोण्या भिन्न प्रकृतीर अष्टधा म्हणून आणि प्रभुपाद स्वाम्यानं विंगड विंगड शास्त्रा देखून अनुभवान तांगेल्या अनुवादान सांगचे आसा अथर्ववेद नारायण उपनिषद महाभारत की कशी देवूची पुरापशी होडू अहम सर्वस्य प्रभो म्हणून देवान सांगचे आसा आणि आम्ही पळयलें की आमगेल्यान देखून एक सान एक कसं करचें जायना देवाल एक कसं पावस मेळटा पळय ते आमी देवाल दयेनच आमकां मेळटा म्हणून आमी तेंतन तुका खंडित कंक्लूड करूं म्हणून सांगिल्लें मत्तः परतरम नान्यत खंडितची इति म्हळ्यार देवाल किना होड सत्य ना म्हणून आमी 100% कंक्लूड करूं येता आणि आमी तशी एक प्रकाराचे श्लोकाचे मिनिंग येता आणि गीता डेफिनेटली थियोरेटिकल नाही आहे हे एकदम प्रॅक्टिकल बुक आम्ही वाजिल्यारी आमगे भक्ता संघा येवन आम्ही हे अप्लाय करू लिहिल्यारी खंडित आमगे लाईफ ट्रान्सफॉर्म जाता म्हणून खंडित असं आणि कसं तुमगेल कसं क्वेश्चन असल्यारी हे आमगे जीएसबी भक्तवृंदा ग्रुपारी मस्त सकट एडमिन असता ती वजगोपी माताजी वेणी माधव प्रभू विजय गोविंद प्रभू तुम्ही पर्सनली वय कसं क्वेश्चन्स घालल्यारी कसं असल्यारी आम्ही डेफिनेटली हेल्प आमगेल करत आशिल्ले आम्ही डेफिनेटली ट्राय करता ती क्लियर करच्या खातीर तुमगेल कसं गीता रिलेटेड क्वेश्चन्स असल्यारी सो हांव हांगा कंक्लूड करता कोणाक कसं कॉमेंट करता जाल्यार तुम्ही करूं येता चॅट बॉक्सार टायप करूं येता की तुमकां कसं सांगता जाल्यार प्रभूजी एक क्वेश्चन घेऊया. हरे कृष्ण माता. आता तुम्ही सांगले की सर्वमान्य असं गीता सुर्वे पुरा जणांक विश्वास असं पुरा रिचीन आणि पुरा जणांनी ते ऍक्सेप्ट केला. तो श्लोकी गीता कसं सांगले कृष्णाने प्रयोजन कसं केलेले कसं सांगला बाप्पाचं माताजी क्वेश्चन रिपीट करतात की मग एक्झॅक्टली वय सांगता आम्ही गीता ऑलरेडी सांगला 700 श्लोकानं वय गीता सांगला मग बाप्पा 33 श्लोके गीता इथे सांगता लागली कृष्णाको वय ना हे ऍक्च्युअली हे अशी गीता दोकून असल्यार अशी चतुश्लोकी भगवद्गीता म्हणून स्टार्टिंग दोकून नाही आशिल्लें श्री रामानुजाचार्य आसत पळय व्हड वैष्णव संत तांणी सांगिल्लें तांणी सुरे तांगेलें तात्पर्य बरयताना सांगिल्लें की हे 4 श्लोकांतूची गीताचे मिनिंग आसा तशी भागवतमाचे पळयल्यार पळय चतुश्लोकी भागवतम म्हणून आसा तशीच हांतूं एक एसेन्स कळटा म्हणून अशी ना की गीताचे एव्हरी श्लोक इम्पॉर्टंट आसा आणि स्पेशली ते 9 अध्याय पुरा मनमना भव मत बघतो ते देवान एसेन्स जाल्यार श्री रामानुजाचार्य ते व्हड गुरु तांणी हाजी वय ते तात्पर्य दिलेलें चतुश्लोकी भगवद्गीता म्हणून त्यातून दोकून ही प्रथा सुरू जाली म्हळ्यार हे 4 श्लोकांत कसं गुरुगणान वैष्णव जनान सांगल्यार ते हायलाइट जाता न्हू त्यांचे एक पॉइंट तशी ते श्री रामानुजाचार्यान हे 4 श्लोकाक हायलाइट केलें की हे 4 श्लोकांत तू पुरा एसेन्स असं म्हणून ताका ते चतुश्लोकी भगवद्गीता अशी ना की विंगड कसं गीता पॉइंट्स इम्पॉर्टंट ना ऑफकोर्स पुरा पॉइंट्स इम्पॉर्टंट असं जाल्यार रामानुजाचार्य स्वाम्यान ते हायलाइट केलेले निमित्त ते चतुश्लोकी भगवद्गीता म्हणून जालें परंपरा. ओके ओके प्रभूजी थँक्यू. हरे कृष्ण. कॉमेंट आयिल्लें आसा वासुदेव हम सर्व इति महात्मा सुदुर्लभ तांतूय कृष्णा कन्फर्म्स की तो पूरा जिकोजो म्हणून ईश्वर परम कृष्ण करेक्ट. हरे कृष्ण. मी कोणाला कॉमेंट ना कसले हे असले री तुम्ही प्रभूजीन सांगल्यावरीची तुम्ही पर्सनली